गोय राज्य सहकारी बँकेत जाल्ल्या 52 कोटीच्या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करतले अशें उतर मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ब्रेस्तारा सभाघरांत दिला। आमदार विजय सरदेसाय हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर सभाघरांत बरोच बोवाळ जालो। ब्रेस्तारा प्रश्नोत्तराच्या काळात बँकेच्या घोटाळ्याच्या प्रस्नाचेर बरीच चर्चा जाली। सहकार मंत्री महादेव नायक ह्या घोटाळ्यांतल्या दुबाविताक वाचोवपाचो यत्न करता असो आरोपय सभाघरांत जालो। ह्या विशयावेली बरीच चर्चा गाजले उपरांत मुखेलमंत्र्यान न्यायालयीन चौकशी करपाचो आदेश दिलो। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। भरपूर सरकार आयले पुणून हो इश्यू सॉल्व जायना। शेकड्यांनी प्रॉपर्टी ऑक्शन केल्यो आनी सेल केल्यो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन रिकवरी ऑफिसरांनी, आनी थंय एक कोल्युजन दिश्टी पडटा बिटवीन द चेअरमॅन एंड बिटवीन द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज। क्लियर कट आन्सरूय दिल्ली आसात। 2002च्या मागीर ज्यो रिकवरी ऑफिसरांनी केल्यो विच इज इल्लिगल, कोट्यांनी रुपयांच्यो प्रॉपर्टी, हें इल्लिगल जाल्लें आहा। म्हणटकर म्हजो पयलो पॉयंटेड क्वेश्चन तुका, हो 2002चो एक्ट केन्ना वेन इट केम इन टू फोर्स? ह्या प्रश्ना संदर्भान जी माहिती म्हाका गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन दिल्या ती माहिती हांव सभागृहा मुखार दवरूंक पळयतां। सभापती महाशय, तेजे पॉयंटाचेर येता आसतना काही म्हत्वाचे गजाली सभागृहाच्या निदर्शनां हाडपाची अत्यंत गरज आसा। सभापती महाशय, 16/9/1985 सेंट्रल रजिस्ट्रारान एक स्टेट रजिस्ट्राराक पत्र बरोवन गोवा रजिस्ट्राराक सेल्स एंड रिकवरी ऑफिसर अपॉयंट करपाचे पावर आसा हें कळयलें, आनी तेच बरोबर ह्या रजिस्ट्राराक रजिस्ट्रेशन आनी एमेंडमेंट करपाचो पावर ना अशेंय त्या ऑर्डरीन सांगलें। सभापती महाशय, 21 जानेवारी 1991 सेंट्रल रजिस्ट्रारान आनी एक पत्र बरयलें की डेप्युटी रजिस्ट्रार ERHQ म्हणजे हेडक्वॉर्टर्स, AR झोनल जे आसा तितून पणजी, म्हापसा, मारगांव हांकां रिकवरी करपाचे अधिकार बहाल केले। सेक्शन 94 प्रमाणे स्टेट रजिस्ट्रार अधिकार नाशिल्ल्याचे कळीत केले। आता सेंट्रल रजिस्ट्रार आणि लॉ डिपार्टमेंट यांचे मध्ये एक दुमत आशिल्ले कारणान 2013 पर्यंत आदले ह्या विशयाचेर तो इन्फोर्स अशें दाखोवन हो वेव्हार जाल्लो आसा। पण तरी हांव सभागृहाच्या नजरे हाडून सांगूंक सोदतां की ताजो मूळ प्रश्न आशिल्लो तो की डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द डिफॉल्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक मिनिट, आणि त्या प्रमाणे त्या मूळ प्रश्नाचे कडेन न वता हो जो कितें क्रोनॉलॉजी आसा ती हांवें तेंच्या मुखार दवरलेली आसा, आनी जो कितें वेव्हार, पत्रवेव्हार RCS, सेंट्रल रजिस्ट्रार, बँक हेंचे मदीं जाल्लो आसा आनी जो म्हाका बँकेन सबमीट केल्लो आसा तो हांवें आयज सभागृहा मुखार दवरलेलो आसा। हो 2002चो एक्ट केन्नाच्यान सुरवात जालो? सादी एक डेट दिवपाची आसली, ही सगळी स्टोरी नाका। डेट दिता तुका। म्हजो आतां सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन आहा तुमकां। सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन म्हणटा असो की द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑक्शन from 2002 till date and under provision of which section the auction was conducted? सभापती क्लियर कट हेच आन्सर दिया अजंत। सभापती महाशय, ताणें सांगलें की शेकड्यांनी प्रॉपर्टी ऑक्शन जाल्लें आसून कदाचित ते खरें आसत, आनी गेल्या पयर विधानसभेन हांवें एक गजाल हांगा सांगल्या की बँकेचो जो कितें गैरवेव्हार जाला त्या संदर्भान हांव संपूर्ण चौकशी करतलो म्हणून। जेणे पळय हे भानगडी केल्ली आसात ताका शासन जावपाक जाय आनी ते सरकार करतले। स्पीकर सर, ज्युडिशियल इन्क्वायरी they are demanding judicial inquiry. ना ते काढलं ना आमकां सर, प्लीज बसा, तो जर प्लीज बसा। सीएम इज आंसरिंग। सीएम प्लीज बसा, प्लीज बसा, प्लीज बसा, प्लीज बसा। मुख्यमंत्री उत्तर देतात, प्लीज बसा।
ताणें आदले फावटीची इन्क्वायरी सांगलेली त्याच हाचेर हांव 2 पावलां फुडें गेलो. एक रजिस्ट्रारा कडल्यान आसा आनी दुसरी ज्युडिशियल इन्क्वायरी कित्याक अशें म्हाका क्षणभर दिसलें. पूण हाचो मॅग्निट्यूड जर पळयलो म्हणजे ताणें वजळ सांगलेली गजाल 95त 8 कोटी व्हॅल्युएट केल्ली 8.19 करोड जी 2007 आफ्टर अ पिरियड ऑफ 11 इयर्स खरी म्हणजे ती 8 कोटीची 80 कोटी 100 कोटी तरी जावं जाय पूण ती 1.36 करोड जाल्या.